शिरगावच्या सरकारी शाळेची बिल्डिंग नव्यान बांदची म्हणून पालक मिडिया मुखार। पावसाचे उदक खंय शाळेच्या बिल्डिंगेत पावता। 24 भुरगीं सध्या शाळेत शिकतात, त्यांका दुसऱ्याकडे शिफ्ट केला। आणि आमची शाळा ही आता 2017 पर्यंत आम्ही त्यांना हे करता लेटर करता आणि ते शाळेची अर्जंट हे करा म्हणून रिपेअर करा म्हणून अजूनपासून ते रिपेअर जाल्ले नसा। आता ते फाटल्या ऑगस्टान हे जाल्ले टेंडर जावन त्याची हे जालें ऑलरेडी, अजूनपासून तेंच्यांनी ते हे करून अजून आता नोव्हेंबर म्हयनो येयलो। भुरगीं सध्या आमची जी दुसरे देवस्थानात जे करून दिला आसा सद्या आमी तांकां व्यवस्था केल्ली आसा। करून सांग आमी आता थंय व्हरान भुरग्यांक आमच्या बसयल्या, थंय ते आमच्या भुरग्यांची बिलकुल परिस्थिती ना, सकयल बसपाची 6 म्हयने जाले आतां बसतात आमी जुलयान तांकां शिफ्ट केल्या भुरग्यांक। ती बी आमकां देवस्थानान हेल्प केली म्हणून आमी थंय बसयली। हांगा आमी 1 म्हयनो तशी उदकान भुरगीं रावली उबी सुद्दां। आमी पेरंट्सांनी येवन सगळ्यांनी उदीक सुद्दां भायर काडलेले। थळावो आमदार प्रेमेंद्र शेट म्हणटात टेंडर जाला, 50 लाख मोडून बिल्डिंग जाग्यार घालतले। फायल रेव्हेन्यू खात्याकडे पावला, बावटो मेळटकीच काम सुरू जातले। आता 50 लाखाचे टेंडर पास झाले आसा, कॉन्ट्रॅक्टर मेळाला आसा आणि त्याच्या उपरांत फक्त फायनान्शियल डिपार्टमेंटाकडे ती सायनिंग उरलेली आसा। ती जाली की बेगिनांतल्या बेगीन नवी जी इमारत आसा ती उबर करपाक सुरवात जातली आणि त्या शाळेक एक बरीशी इमारत उबी रावूंक शकता अशें आमदारांनी सांगलां। स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे।